हे जागो आमचो, सो वी विल नॉट अलाउ व्हिकल्स टू कम इनसाइड दीस. हो जागो तुमचो मान्य हें करपाचें तेच काय न्हू, तेच तांकां एक्सप्लेन पयलीं करपाक. पासून आसा. हो जागो तुमकां गव्हर्मेंटान कित्याक दिल्लो? सिविलियन्सांक ते सारकें. सिविलियन्स हांगा रावतात. हांगा एक्चुअल हें रावना. दीस इज नॉट एन ऑपरेशनल एरिया. सो हांगच्यान तुका नेवीन वचपाक आतां हांगच्यान खंयच्यानूच चान्स ना. गेले जाल्यार त्यार फाटल्या रस्त्या वयल्यान भितर उडकी मारून वचपाक जाय. सो देयर सिक्युरिटी कॅन बी इंक्रीज. यहाँ पर कोई नहीं है. रेजिडेंशियल एरिया है. हाँ, पूरा रेजिडेंशियल एरिया. अरे उस दिन बोला सर कि मैं गार्ड को जो है खिला देता हूँ, गाड़ी जो जाएगा पंचर करा दूंगा. वो लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल करके है. ये क्या बात है? हेलो नेवी telling us to sort out this problem. But how old is the temple? spoke to Foga. This temple is around 60 years old. Solved. This temple is there before all this came up. From last 60 years this temple is there. That church is there from last 40 years. इनका 40 years हो गया. Kali Mandir. 50 years. 50 years. Church we are 56 years. 56 years. Just imagine. After having all this, now we request Daji sir to find a solution for this. तेवटेन म्हणजे ह्या मंदिरा फाटल्यान एक इश्यू आशिल्लो अयप्पा देवळा कडेन. थंय तांकां एक्सेसाचो इश्यू आशिल्लो. ते कोर्टान केस चालू आशिल्ले. मागीर हांव निवडून येतकूच हांवें तांकां दोगूय जाणांक एका टेबलार हाडले आनी मागीर सेटलमेंट जालो आनी एक MOU सायन जावपाचो म्हूण जालो आनी दॅट इश्यू वील बी सॉल्व. बंदिस्ते गेले आनी तो MOU सायन मारचे पयलीं ते बंद करपाक गेले. सो अगेन वी हॅड टू इंटरव्हीन आनी अगेन तांचे कडेन उलोवन आमी सांगलें की रस्तो जातकूच तुमी बंद करा. सो तेन्ना ते एग्री जाले. आतां मदींच हे आयलें की हांगा गेट बंद करा म्हणून आनी गाडयो पार्क करता. हांगा रामाचें देवूळ आसा, हांगा कालीमातेचें देवूळ आसा, हांगा ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च आसा. ही सगळी जी आस्थापनां आसा दीस अ सिवील एरिया. जरी डिफेन्सा कडेन आसली दीस इज अ सिवील एरिया आनी सगळे सिविलियन्स हांगा रावतात. हांगा नेवीचे ऑपरेशनल एरिया आनी हांगा तशें कांयच नेवीचें अशें कांय ना. ओन्ली तांचो स्टाफ हांगा 2 बिल्डिंगांनी रावतालो. तेय बी आतां अंडर डेमोलिशन म्हणून तुमी पयलें पळोवपा. आतां 2 जाणां हेचेर रावता. सो देर इज नो थ्रेट हांगा अशें ह्या हातून. सपोज नेवीच्या एरियन ऑपरेशनल एरियान तूं भितर वतलो जाल्यार तुवें आनी एक रस्तो क्रॉस करून केवटेन वचपाक जाय. सो वी सेड दॅट वाय दीस इज हॅपनिंग. तुमकां इतलें कित्याक हें करपाक जाय. सो त्या खातीर हांवें फोगाक सांगिल्लें तूं येवन पळय म्हणून. सो आज फोगा आयिल्लो. फोगानूय पळोवन गेले. आमकां कळटा की नेवीकूय बी आपल्या हाजे खातीर सेफ्टी खातीर तांणी हें करूंकूच जाय. बट एट द सेम टायम हांगा जंय गरजूच ना थंय करपाची सेक्युरिटी वाडोवपा जाय थंय वाडोवंकूच जाय. पूण हांगा जेन्ना सिविलियन एरिया आसा हांगा सगळे सिविलियन्सूच येता आनी हातूंत भितर खंयच्यान डायरेक्ट नेवीक खंयच्यानूच एक्सेस ना हांगच्यान. आय थिंक सो दीस इज नॉट निडेड. सो हांवें फोगा कडेन उलयलां आनी फोगाक सांगलां हांवें टील वी मीट CM and find a solution that it is not going to work. Secondly, we have also requested, I have given them a proposal. We have 2 buildings आसा न्ही ती एक which are also very dilapidated. We will take state government to take over all this property. We will give you alternative place. तुमकां खंय सेक्युरिटी तुमी खंय घालपाक थंय तुमी घाला. पूण हांगा हे जे 50 वर्सां आमचे भावीक कोण राम मंदिरान वता, कोण ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्चीन वता, कोण हांगा वता. हांकां तुमी भायल्यान कित्याक हें करपाक लायता. कितली जाणटी मनशां येता. एक भावनेन येता, एक भावीक म्हणून एक भावनेन येता की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो प्रभू श्री राम हो आमचो आधारस्तंभ. आमी सगळे हांगा येतात, हांगा पांयां पडटा, राम जन्मभूमी येता, गर्दी आसता. सो असल्या लोकांक तूं सपोज भायर पार्क कर म्हणून सांगत. भायर करपाक भायर हायवे आसा. हायवे वयल्यान इतले एक्सिडंट्स पयलींच कोण कितले मरता ते आमी पळयता. सो ते म्हणटा भायर कितें तरी करा. सो वी सेड दॅट इज नॉट पॉसिबल. आमकां हांगाच जाय एंड वी वील टेक ओवर दीस लँड इफ यू वॉन्ट. And we will see that we give you some alternate space. पूण लोकांचे पळय वी आर ऑल्सो व्हेरी आमकां नेवी आमकां खूब तांकां रेस्पेक्ट दिता आमी. कित्याक आज ते आशिल्ले म्हणून खंय तरी आमची बॉर्डर्स सारक्यो आसा, बाकीच्यो सगळ्यो आसा. पूण हेंय तांणी सपोज आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन केलें जाल्यार म्हाका दिसता हाजेरूय सोल्युशन येतलो आनी ताजेरूय सोल्युशन येतलें. सगळेंच म्हणजे जशें थंय सोल्युशन काडलां हांगा आमकां इजिली सोल्युशन मेळटलें. सो हांगा काय कसलोच एक ऑपरेशनल एरिया आशिल्ली नेवीची जाल्यार हांव समजूंक शकतालो की वी हॅव टू क्लोज इट डावन नाल्यार कितेंय करपाक जाय. हांगा तुमी पळया हांगा 100 मिटर खंयच तुमकां नेवीक एक्सेसूच ना आमकां. सो नेवीन कितें एश्युरन्स बी दिला कितें ना. नेवीन हांवें तांकां सांगलां जो पर्यंत CM कडेन आमी मिटींग घेना सो नथींग शूड बी तुमी येवन तें बंद करप हें करप करनाकात वीच दे हॅव एग्रीड. आनी सॅटर्डे नाल्यार मंडे भितर CM कडेन मिटींग जातली एंड वी वील स्ट्रेस अपॉन ऑनरेबल CM ऑल्सो की हो जागो आमकां जाय, आमच्या लोकांक जाय. खंयच्याय देवळान खंय वता जाल्यार पार्किंग म्हणटा तें आसूंकूच जाय.
आनी जेन्ना पार्किंग आसतालें तेन्नाच ते देवळा कडेन लोक येतले. फाल्यां हांगा कोण येवपाना देवळांत, थंयच्यान चलून येवपा जाय म्हणटले कोण येवपाना. म्हणजे हांगा मागीर आमी प्रभू श्री रामाचे जाल्यार सिरियन चर्चीन कोण वतलो. काली मातेचे हांगा इतले भक्त आसा आनी एकाच समाजाचे भक्त ना, सगळे समाजाचे लोक काली मंदिर वतात आनी तिका बसतात. सो हे लोक खंय वतले, खंय वचपाना. सो फाल्यां आनी कितें ताजो इफेक्ट जावचो न्ही म्हणून आमी सगळे हांगा राम मंदिराचो शैलेंद्र तिवारी आसा, नाजाल्यार सिरियन चर्चाचो फादर आसा, बबन वर्गीस आसा, काली मंदिराचो शुभदा आसा, अभिजीत आसा, हे सगळे आमी एकठांय आयल्या. वी वील ऑल्सो गो टू द सीएम. वी वील ऑल्सो गो टू द सीएम अँड एक्सप्लेन हिम ऑल दीस थिंग्स. इनफॅक्ट परवा जेन्ना ही मिटींग जातली हांव तांकांय व्हरतलो. सो कितें तरी करून एक सोल्युशन ताजेर काडप, जाणे करून नेवी ऑल्सो विन्स, वी ऑल्सो विन, अशें विन विन सिट्युएशन दोगूय जाणांक काडपाक आमी पळयतले. दाजीबा खंय तरी हें जाणा तुमकां की सेंट्रल एजन्सी जे आहा ते खंय तरी वास्को किंवा मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक चड ट्रबल करतात. ना, दे आर नॉट ट्रबलिंग इन सच. पूण ताजे पळय सिंदूर जाल्या पळय तेन्ना आमी सगळ्यांकूच भंय जाल्लो. म्हाका जाल्यार एका गोंयच्या एका बऱ्या व्हडल्या सायंटिस्टान सांगलें की तुमकां काराचीसून मिसायल सोडत जाल्यार 20 मिनटां पुरो म्हूण हांगा पावपाक. सो दीज आर ऑल थ्रेट्स वीच वी डोंट नो एज अ कॉमन मॅन. म्हाका दिसता 20 मिनटांनी काराचीसून हांगा कशें येतले. सो दीस वी डोंट नो. तांकां थ्रेट्स तांकां खबर आसा फाल्यां कितें जातलें तें. सो नेवीचें हांव कांय चूक म्हणना, बट एट द सेम टायम आमचे भावीक जे आसा नाजाल्यार आमची देवळां आसा तांकांय साल्वार करपाक जाय. For this and once for all permanent solution काढून सर आमकां दिवचे. ताका कितें सांगलें? नेवीन अजून काय सांगू ना, ते सराकडे उलयता आणि आपल्याकडे येतले खंय दे विल कम बॅक टू अस. ब्लॉकिंग Blocking access is they're not allowing the vehicle to come inside, and main thing is the parking. When they came here earlier, they told us that they will not allow the vehicles, but after Daji speaking, they said now they will allow the vehicles. So we request once again. सध्या प्रॉब्लेम ना. So their problem solved झाले हा, पण as Daji sir has told us, he will take us to CM and get a final solution for us. That is what we are requesting you. Thank you. मागीर ताची पळय आज विश्व हिंदू परिषद म्हणून श्याम नायक हांगा देवळाचे 2 देवळाचे आनी कंप्लेंट केली, म्हणजे कितें अशें एक्सेस दिनात म्हणून. आमची पयर 4 दिसाचो पयलीं शेनवारा मिटींग बी आशिल्ली, हांगा आमी मिटींग घेतात. म्हणटकूच थंय ताणें आडयलें. कितें आडयलें म्हणटकूच थंयच रावन हांवें दाजीक फोन मारलो. म्हणटकूच थंय 4 दीस जाले म्हणटलो ब्लॉक केल्यात. आनी 60 वर्सां पयलींची पासून आमचे एक्सेस आसा. नवो एकटो ट्रान्सफर जावन येता आनी हे कायदो हाडटा, हे बरोबर न्ही. आतां दाजीन म्हणल्या प्रमाणे एमिकल सोल्युशन जावपा जाय, ते जावपाच आशिल्लें. जर तर भायर समज रावन आयले जाणटे लोक कशे येतले, भक्त लोक भितर, हे तांकां बी कळपा जाय न्ही, नेवीवाल्यांक बी कळपा जाय न्ही. कायदो हाडलो, रूल हाडलो म्हणून इम्प्लिमेंट केलो जावंक जाय न्ही तशें. आमचे सर्वे करपा जाय. इतली 60 वर्सां पण हांगाच आतां म्हाका दिसता 20 वर्सां जातली आसता हांगा कोणूच ना कॉलनी, कोणूच नेवीचे लोक कोणूच रावनात, सर्वीसवाले मेन म्हणल्यार. हो एक्चुअली कोमिंदाचो जागो आनी हांगा तांच्या बिल्डिंगेकून पयलीं टाकी बांदल्या PWDन. हो रस्तो आहा पळय तो PWDचो. जेन्ना हो रस्तो PWDचो रस्तो PWD परमिशन दिता तेन्ना नेवी कित्याक कसो क्लेम करता? हो एक्चुअली सिव्हिलन्साचो, नेवी कडेन दिल्लो वापरपाक. आतां मेन म्हणल्यार MS म्हणून आसा पळय, इट इज कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड तांचे नेवीचे, आनी तांचे एम्प्लॉईज हांगा रावताले, आतां रावनात. तुमचे कितें डिमांड आसा? दुसरो तो आमी कितें म्हणटा की जे जशें घडटाले तशें जाताले तशेंच उरूं न्ही, तशेंच उरूं न्ही, कळ्ळें न्ही. चुका जाता हांगा फुडें कितें डेव्हलप करपाचें आसा, फुडें कितें डेव्हलप करपाचें आसा. तुमी आमचे कोण आतां म्हाजे गाडयेक चेक करा न्ही, चेक करा आणि सोडा, सेक्युरिटी दवरा, गाईड करा. तर 10 सुरू नंतर कोण गाडी आसूं जायना, बरें. 10 नंतर आमी आमचे कोण आसा पळय हे करतले, भायर धाडटले. रस्तो ब्लॉक जावंक जायना. रस्तो ब्लॉक जायना, भक्तांक रस्तो ब्लॉक जावंकूच जायना. कोणी आसूं, चर्च आसूं, देवूळ आसूं, काली मंदिर आसूं. आमी एमिकेबली हांगा बरें करून आमी इतले वर्सां रावल्ले आसा. आतां हे 4 दीस जाले ऑब्जेक्शन हाडटात, हे जावंक जायना.